प्रसाद शिरोडकार हांगा उपस्थित आशिल्ले दोतोर सुभाष प्रभुदेसाय, दोतोर संदीप प्रभुगांवकार आनी बाब महादेव नायक आनी मुझे हांगा उपस्थित आशिल्ले शिरोडेचे भाव आनी भयणीनो, हांव पयलीं म्हणल्यार कामाक्षी देवी नमन करता। आनी आज सांगपाचें म्हणल्यार हांवें ही एम्बुलन्स लॉन्च केल्या। ही जी एम्बुलन्स हांवें लॉन्च केल्या ती जनरल पब्लिकाक फ्री सर्वीस मेळची ह्या उद्देशान केल्या। सद्या म्हाका दिसता हांगा एम्बुलन्साची मातशी अत्यंत गरज आहा आनी एम्बुलन्स सद्या एवेलेबल ना, कित्याक म्हाका 2-3दां अशें जाणून आयलें की एम्बुलन्स ना म्हणून हांगा। इनफॅक्ट जेन्ना हांवें एप्लिकेशन सुद्दां घातलें आनी कळ्ळें म्हाका इवन गव्हर्मेंटांतल्यान एक कॉल आयलो की म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान की एम्बुलन्स जाय तेन्ना ते DHSाक कॉल केली। सो म्हाका दिसता ही एम्बुलन्स फ्री यूज जातली सगळ्यांक। आनी हांव एक्चुअली शिरोडेचो, म्हजें विजन एक आसा की शिरोड्या गांव डेवलप जावपाक जाय। बेजीक एम्युनिटीज ना हांगा उदकाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता। उदकाचो प्रॉब्लम असो आसा की जाणटे मनशांक दोनाक जागो रावून ते 4-5 जाग्यार रावचें पडटा, जे अलार्म लावन न्हिदचें पडटा उदक भरपाक। सो दॅट इज वन बेजीक प्रॉब्लम। इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द स्पोर्ट्स इज अ बिगर प्रॉब्लम। स्पोर्ट्स आमचे भुरगे आसात पळय तांकां डेवलपमेंटाक स्किल्स तांचे आसा पळय ती डेवलप जायना। सो ताचे खातीर एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय। प्लस आनी एक मेजर इश्यू आसा म्हणटा तो हांगा आमचें हॉस्पिटल जें आसा, आय थिंक इट इज फंडेड बाय NABARD, ओके, एंड इट इज अंडर द रुरल डेवलपमेंट स्कीम। तातूंत 25 बेडां आसात आनी एक ऑपरेशन थिएटर आसा। ताजेरय एब्सोल्युटली नथींग इज हॅपनिंग। आसा तें पूण ताका आनी गव्हर्मेंटान हेल्प करचो आनी ताका आनी बरे दोतोर एक्स्ट्रा दिवन, दोतोर आसा थंय ती बाबडे आपली जाता तितली करता, पूण दे शूड गिव सम मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर जनरल पब्लीक ताकी दीस कॅन ऑल्सो बिकम लायक अ प्रॉपर कम्युनिटी इफ नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम दॅट खूब आसात, एक विजन आसा म्हाका कितें तरी करपाचें। सो हांवें स्टार्ट फुलना पाकळी ह्या हातून स्टार्ट केला आनी ही एम्बुलन्साची सेवा सगळ्यांनी घेवची आनी सगळें हेल्प घेवचो आसा फ्री। सो वॉट एवर कितें जाता पळय तें हांव कंटिन्यू करतलो म्हज्या। हें सांगून हांव पत्रकार भाव जे आयले आमचे हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आजच्यान ही एम्बुलन्स फूल स्टार्ट करता फूल एंटायर गांवांत। So basic things are paying. How will you focus on this? Because you are not in a government power. Correct. So you government and you park there. Correct. उदक आणि याचे गजाली. So without power, how will you focus on these things? Correct. So म्हाका एक तुम्ही एक अत्यंत बरो प्रश्न विचारलो। म्हाका एक फाटी कॉल आयले, बाई म्हणपालो म्हजी आवय बरी ना, कितें जालें ना, तिका अलार्म लावन 2 जागे जावचे पडटा आनी 4 आतां कितें जालें, यू कम टू मी, लेट अस सी। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर जल, ओके, हर घर जल म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता आमचें फक्त आमचें कॉर्डिनेशन सारकें ना गव्हर्मेंटा भितर आनी आमचें। हांगा कितें आसता तें मातशें कोण आयलो, लोक भितात उलोवपाक। सो कोण आयलो म्हजे कडेन, आय कॅन टेक हिम टू अ पर्टिक्युलर JE वॉट एवर एंड चॅक आउट वॉट इज द प्रॉब्लम। आतां तुमी सायडीचो गांव पळयलो सावड्ड्या, आय थिंक इट इज मच बेटर डेवलप्ड देन शिरोडा। आय एम नॉट सेइंग इट सुपर डेवलप्ड ऑर एनीथिंग, पूण आमचो मातसो गांव आसा तो इट इज अ लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन गव्हर्मेंट एंड द लिडरशीप। सो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर देर आनी तुमी म्हणटा ते सारकें हांव गव्हर्मेंटान ना, पूण हांवें लॉट ऑफ प्रायवेट हातून हांगा पळय यूथ आसा न्ही, ताका मेजरली इश्यू आसा म्हणटा तो शिकल्यात आमचे यूथ, पूण ते भुरगे पळय शिकल्यात न्ही तांकां जॉब्स ना, दे डू नॉट हॅव जॉब्स and that is leading to frustration, majorly leading to frustration which needs to be taken care of. And basically कितें आसता ना, एक vision आसता which I don't see absolutely no vision for Shiroda at all. So maybe I don't want to blame, approach आसा ती wrong आसा। So every time कितें जाता, आमदार जिखता शिरोड्या पूण शिरोडेचे लोक जिखनात। So I want to take it to a level where Shiroda people will win. आनी ल्हान आसतना आमी ते पळयताले महाभारत रामायण, तातूंत एक नंदनवन म्हणटाले। सो आय वॉन्ट पीपल टू लिव विदाउट फियर लोक रावपा जाय आनी हॅपिली रावपा जाय सगळे। सो दीस इज वॉट इज माय अजेंडा। सो शिरोडा मतदारसंघात म्हैसाळ डॅम आसून सुद्दां थंयच्या लोकांक उदक मेळना। काराय सारकेलो लोकांक टँकरी विकते हाडचे पडटा। करेक्ट। सो तुमी कितें उदक सप्लाय कितें उदक कितें सप्लाय करपाची शक्यता
टँकर कांय जाग्यांनी अशे भाग आसा की बांयो आडटा, सो लोकांक उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. आतां पाजेर सारके गांवांत उदक आडटा पावसा दिसांनी, आतां ह्या दिसांनी. सो तुमी टँकर बी कितें हें करतले सप्लाय? ना हांव करतलो. कितें आसा, म्हाका फक्त एकच जाय न्ही सायबा, की जे आमचे पळय भाव तांकां पळय त्रास जाता तांच्यांनी भायर येवन सांगचें की आपल्याक त्रास जाता म्हणून. तो म्हाका कॉल करून फायदो ना, म्हाका कॉल येता, पूण ते कितें जाता, ते कॉलांतल्यान ते भायर येना. तांकां कितें जाता, थंय टाकी सुद्दां ना तांचे कडेन, कांय पिपान भरतात ते उदक, आनी दे डोंट हॅव मनी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टाकी लायतले म्हणून. ते ल्हान ल्हान घरां ती. सो आय एम रेडी टू गिव देम टँकर ऑल्सो, पूण तांच्यांनी येवन म्हाका सांगपा जाय आनी म्हाका पळोवपा जाय की जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर जल, कित्याक पावना हांगा उदक. आतां आमचे ओन ऑफिसान उदक येना, कित्याक येना तें आमकां कळपाक जाय सगळें. सो हे ऑफिस 24 तास ओपन आसतलें तुमचें लोकांच्यो कंप्लेंट्स घेवपाक? हय, 24 तास म्हणल्यार बारींग नायट टायम. ओके, कळ्ळें. इट वील ऑलवेज बी देर, एंड आय एम ऑलवेज, हांव सपोर्टाक आसा शिरोड्याच्या लोकांक. म्हाका तें कितें आसा, एक कोण तरी आसपाक जाय असो. हांव म्हणना हांव तो असो म्हणना, बट देर इज बी सम विजन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ हें. ओके. सो शिरोड्यान आमी पळयतात की इलेक्शना कडेनूच कॅन्डिडेट येतात आनी आतां तुमी पळयले जाल्यार तुमचे खूब बेगीन तुमी तयारी हांगा म्हणल्यार. एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार 1977 म्हजो माय फादर कंटेस्टेड इलेक्शन हियर, आनी ताका बरें हें मेळ्ळें, सपोर्ट मेळ्ळो. तेन्ना MGP आशिल्ली, MGP वॉज बालकिल्लो, 2000 मतांनी पडलो फक्त तेन्ना. आतां जेन्ना तुवें हें म्हाका प्रश्न विचारलो पळय, हांव बेगीन येवपाचें कारण कितें जाणा, पयलीं म्हणल्यार म्हजो बॅकग्रावंड, आय वॉज इन बँक, आय वॉज अ स्टेट हेड फॉर गोवा येस बँक, आनी नॅशनल हेड आशिल्लो. सो त्या कारणा खातीर म्हाका तें जॉब सोडून हातूंत येवपाक मेळनाशिल्लें. नाव आय एम इंडिपेंडंट बिजनस. सो म्हाका कितें तरी करपाक जाय, आनी मेजरली म्हाका तें वचून करपाक जाय, म्हाका अंडरस्टँड जावपाक. म्हाका कॉल आयलो बरें आसा, पूण तो फियर आसा पळय लोकांचो, जो पर्यंत तो लोकांचो भंय वचना न्ही, की आतां तुमी सांगता म्हणल्यार अशें तो फियर गेल्या शिवाय कांयच करपाक मेळना. सो म्हाका कितलेंय जाय, आनी खंयचो लिडर येतलो पळय, कितलोय जाय. बरे बरे लोक आसात हांगा आमच्या हातूंत शिरोड्यान, बरे बरे दोतोर आसात, आमच्यान खूब करपाक जाता. पूण जो पर्यंत पळय लोकांचो सपोर्ट मेळना न्ही, तो पर्यंत कांय करपाक मेळना. विजन आसा, आनी बेजिकली कितें आसा जाणा, शिरोडा इज मेजरली लॅकिंग ऑन विजन, एब्सोल्युटली विजन ना. आनी हें हांवें सांगपाची गरज ना, आनी कोणाक इट इज फॉर एवरीबडी टू डिसायड बाबा विजन आसा काय ना. तें शिकिल्ली लोक आसात, मेरिट लिस्टींग लोक आसात, पूण तांकां हें काय ना. नमस्कार. आजो बापूय वचन शिरोडकर, ताका हांव वळखतालो आनी म्हजे आनी ताजे बरे संबंद आशिल्ले. आनी तो एक बरो सोशल वर्कर आशिल्लो आनी बरे कॉन्टेक्ट आशिल्लो, बरे मनीस जाणटे. आनी आतां उलयल्ल्या बद्दल म्हाका दिसता ताजो चलो सुद्दां एक बरें एक ध्येय घेवन हांगा स्टार्ट करता. इट्स अ गूड थिंग. आनी हे स्टार्टेड विथ एम्बुलन्स जी सगळ्यांक जाय. आतां कितें आसा, दोतोरकी म्हणटा ते वेगळोच हें आसा की आमी अशें म्हणपाचें ना की बाबा एम्बुलन्सा भरपूर गिरायक जावचें म्हणपाक कशें ना. चड लोक दुयेंत पडचे. म्हजी जाल्यार अशी इच्छा की एम्बुलन्साचे ड्रायव्हराक सुशेगाद न्हीद पडची, सो दॅट सगळे हेल्दी उरचे. अशें म्हणजे त्या पयर कोण तरी एक भितरले सायडीक हरसुवेन दिली, आनी आमी कितें सांगू आतां हरसुवेन गिरायक पडटा. सो दोतोरकी म्हणटा तेन्ना हांव प्रॅक्टीस सुरू केली तेन्ना प्रत्येक जाण जाल्यार प्रॅक्टीस बरी जाता. बरी प्रॅक्टीस जाता म्हणजे कितें, एक तर पेशंट खूब दुयेंत पडटा, नाजाल्यार सायडीक कोण दोतोराचो प्रॅक्टीस जाताना आसता. अशी दोन गोश्टी. सो आमचे प्रोफेशनच विजीत राहा ताजें. पण एनीवे ताणें जे पळय स्टार्ट केला ताका हांव गूड वेंचर, जोक्स अपार्ट, आनी लोकांक ताजी खरोखर फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. प्लस प्रावड पळय कितें उलयलां, हांवें मदीं कंटेस्ट केल्लें इलेक्शन, सो आय नो थिंग्स. लोकांक आमी कितें आपयलें म्हूण म्हाका खबर ना, बिकॉज आय लॉस्ट द इलेक्शन. जालें कितें, आय गॉट सम 576 वोट्स. कोण तरी म्हाका म्हणपाक लागली दोतोर म्हणपाक लागलो जर 567 पडिल्ली जाल्यार बरें जालें, कारण मोटके म्हणटा ती 567 10 वोट कमी पडिल्ली जाल्यार म्हाका बरें जालें. तशें एनीवे हांव ताका आनी 2 वर्सां आसा. ही हॅज गॉट लॉट ऑफ टायम टू प्लॅन. आतां जे पळय हाजे आमचे मुखार जे पळय जावन सद्या आसा आनी पयलीं आमदार जावन गेले, प्रत्येकान विजन आशिल्लेंच.
कोण का विजन घेनासता येना प्रत्येकान विजन आसता थोडे शॉर्टकमिंग्स आसता ताजें विजन वेगळें आनी कोणाक क्रिटिसायज करपाचें ना एवरीबडी हॅज गॉट इज ओन विजन म्हाजे लोक सुभाषा करता सगळेच करता ताका आपल्याले विजन आसा विल विश इट गूड आणि लोकांना सपोर्ट केलो आणि त्यात जर विजनाक जर सपोर्ट मेळ्ळो आय थिंक शिरोडा विल बी अ डिफरंट विलेज म्हणपाक गेलो वी कॅन सी एज अ गूड टाउन. So the Pune need a change. Pardon? Pune need a change. Pune. एक समाजकारण एक राजकारण एक तुका दिसता की फोंड्या मॉडेल सॉरी शिरोड्यान चेंज जाय. सी हांव ताजेर भाश्य करना पण तो म्हणटा तसो ताजें एक विजन आसा कळ्ळें सो लोकांक जर जाय ताका पडटा जाल्यार लोक विल सपोर्ट चेंज जाय अशें म्हणना. लोकांच्या घराकडेन गेल्या लोकांचे कितें बेजीक लोकांची कितें अपेक्षा आसा शिरोड्या? कितें आसा लोक तर कितें आसा हे एक बाजारांत गेलो जाल्यार एक दुकान दिसलें त्या दुकाना परत विंडो शॉपिंग करपो हो चेंज करून दुसऱ्या हातूंत गेलो अशें प्रत्येकाची अपेक्षा आसतात म्हणून जयकृष्ण गेलो बाबा प्रभू मागीर सुभाष आलो सुभाषान कोणतरी काम केलें म्हादेव आयलो परत म्हादेवा सुभाष सो पीपल लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स चेंज जातात वाडत असतात सो असो एक मनीस ना जो कंटिन्युअसली तेंच दिवपाक शकता सो हीज विजन बरें आसा लेट अस गिव हिम चान्स. गेले कितले वर्सां जाले दोनूच कॅन्डिडेट परत निवडून येतात सो हे फावटी फुडें चेंजीस तुमकां अपेक्षीत आसा? लोक आकार रावता दिसता. दोतोर आनीक गजाल फाटले कांय टर्म पळयले आमी जाल्यार वोट स्प्लीट जातात आनी शिरोडे जो कॅन्डिडेट आसा जो जिखता तो जिखत आसा आनी जे ऑपोजीट वोट्स आसा ते स्प्लीट जातात सो ते आतां तुमी इलेक्शन फाटले फावट कंटेस्ट केल्ले सो तुमी ते कशें पळयतात? सी हे पळय आसली दोन वेळचेच प्रॉब्लेम आहा तूं पळय जे विचारता प्रॉब्लेम फॉर होल गो ऑल जेन्ना पळय पोजिशन सगळे युनायट जातले तेन्नाच वी कॅन सी अ चेंज. सेकेंडली जे पळय सेंटरा रुलींग आसा आनी स्टेट रुलींग आसा रुलींग पार्टी हातूंत पळयलां सपोज अशें जर केस अलायन्स केलें आनी एक काँग्रेस आयली सो गॅरंटी कितें आहा ते काँग्रेसीर रावतले म्हणून एज लॉंग एज देर इज अ अट्रॅक्शन एट द सेंटर गॅरंटी कितें आहा ऑपोजिशन सपोज लोकांनी वोट करून सगळ्यांनी निवडून हाडले आनी वॉट इज द गॅरंटी की ते रावतले दॅट ऑल्सो इज द क्वेश्चन. ताका लागून जे कॅन्डिडेट आसा ते बरे विचाराचे बरे कॅरेक्टराचे आनी जाचे जे अशें उडी मारपी न्ही अशें कॅन्डिडेट सोदून काडून तांकां जर चान्स दी जाल्यार वी कॅन सी अ चेंज अदरवायज इट लुक्स डिफिकल्ट. आनी वोट स्प्लिटींग पयलें लास्ट टायम आतां मनोज राव ताणें आर्जी केलें वोट स्प्लीट केलें शिरोड्या कितें जालें तुका खबर आहा मायनॉरिटी 1/3 वोट घेवन कॅन्डिडेट दीस थिंग्स हॅपन इन पॉलिटिक्स सो हाजेर सगळ्यांनीच विचार करपाक जाय लोकांनी विचार करपाक जाय जे कॅन्डिडेट उबे रावता तांणी विचार करपाक जाय पॉलिटिकल पार्टीज विचार करपाक जाय आनी आय वूड सजेस्ट 1:1 इज द बेस्ट. खंयच्या हातूंत 1:1 रावप इज द बेस्ट. पण अशें जावपाक प्रत्येका आकांक्षा आसता प्रत्येका इच्छा आसता लुक्स डिफिकल्ट पण ऑल गोवा जर केलें जाल्यार तूं हांगा राव हांगा आय वील विड्रॉ हांगा मॅक्झिमम सपोज हाका आसा जाल्यार त्या सायडीन तूं राव आय वील विड्रॉ अशें अलायन्स जावपाक जाय वेर यू कॅन गिव अ चान्स टू अदर पार्टी नाजाल्यार कितें जाता एकच पार्टी जेन्ना पळय निवडून येत रावता तेन्ना लोकय फ्रस्ट्रेट जाता आनी ऑल्टरनेटीव ना म्हणल्यार लोकय फ्रस्ट्रेट जाता अरे वोट दिवन फायदो कितें हाका वोट दिना जाल्यार लास्टाक तो BJP का वतलो जाल्यार फायदो कितें दॅट ऑल्सो फॅक्टर वी हॅव टू टेक केअर. सो लोकांक चॉयस जाय म्हणटा न्ही चॉयस बाय वोटींग प्रत्येका चॉयस आसाच चॉयस ना वोट मारून ताका चॉयस आतां शिरोड्या म्हणटा चॉयस मेळ्ळी म्हणटा कितें म्हणटा दोगूच जाण रावल्ले न्ही म्हणटा न्ही म्हजें अशें हें आसा की 1:1 इज द बेस्ट वे ताका क्वेश्चन आन्सर 1:1 राव इज द बेस्ट वे सो वोट स्प्लिटींग जाय आयदर यू गिव हिम ऑर सो वोट स्प्लिटींग जाय येस अशें म्हणून. थँक्यू.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.